मोगाचे न्हू तुमकां सुमेस्तांक बरो दीस मागता. हे मीस वेबसायटीचेर अपलोड करूंक आमकां आदार दिल्ले आसात. मानेस सुनील झेवियर आनी कुटाम जिल्लू ऑटो गॅस, मानेस विवियन आनी कुटाम सुरतकल, मानेस ऑल्विन लोबो आनी कुटाम लोबो एरेंजर्स, मानेस बेनेडिक्ट डिसिल्वा आनी कुटाम बेन इलेक्ट्रिकल्स कुलशेकर. हांच्या बऱ्या मनाक आमी देव बरें करूं म्हूण म्हणटा. आनी हे मीस विक्षण करच्या तुमचे लागीं तांच्या इराद्या पासत मागोवंक विनंती करता. देव बरें करूं. Alza månad liksom bavartan ekvortan somja तुझे बोलती तुझे तांपोशी जावन बरोवन पराक्लेतान परगतेल्या तुझी दिरवी तुवे आमकां दिसलाय इसमून आपयलाय दैवीक जिवन बोरलाय बावार्तान एकवटायलाय कळसा मोनान एक जावन बावार्ता एकवटान जमल्याव सोम्या तुझे भोंवती तुझे तांपोशे जावन बरोवन पराक्लेतान परगतेल्या तुझे दिरवी. मिसाचे बलिदान अर्गां बलिदान जावन भेटयतात. फ्रांसीस लोबो, प्रेसिल्ला लोबो हिच्या 60 वर्साच्या जल्मा दिसा. तशेंच जेजूच्या पवित्र काळजाक अर्गां जावन भेटयतात मॅथ्यू डिसोजा आनी कुटाम, लुसी पायस आनी कुटाम. तशेंच लाविन आनी रोलिन हांच्या इराद्या पासत, लॅन्सी मोंतेरो हाच्या इराद्या पासत. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सोबे असो. मुगाळ भाव आनी भयणीनो, आज पवित्र सभा जेजूच्या पवित्र काळजाची परब दबाज्यान संभ्रमता. संदिग्ध परिस्थितींत कश्टांत हाको संवसार भरला. ह्या वेळार मनशाक कितें करचें म्हणलें समजनासतना फुडें कितें असली चिंतना ताच्या मतींत आसतना जेजू आज आमकां आपोवन दिता. येया म्हजे सरशी, तुमी सर्व कश्टतल्यानो आनी वाजन वयतलो आनी हांव तुमकां विशीव दितलो. वय भावन भयणीनो, आमकां आमच्या जिवितांत खंडीत जर आमी जेजू सरशीन गेल्या तर आमकां थंयसर विशय मेळटा. आमचे कश्ट नापयस जातात. आमकां आमच्या जिवितांत संतोश समाधान मेळटा. जेजू जावन आसा आमचो भरवंसो. जेजू जावन आसा आमच्या जिविताची वाट सत. आनी त्या जेजू थंय आमी वचुया. ह्या कश्टांतावन, ह्या संदिग्ध परिस्थितींतावन आमकां बचाव कर म्हूण आमी प्रत्येक रितीन मागया. तर ह्या जेजूच्या पवित्र काळजाच्या फेस्ता दिसा आमचे मागणे जावं दी. प्रत्येक रितीन आमकां ह्या अनवरांतले कश्टांतले ह्या संवसारांत जावच्या ह्या सर्व पिडे वरवीं आमकां सुडका मेळोवन दी म्हूण आनी ताचो मोग आमकां सर्वांक फावो जावं दी म्हूण आमी खालतेपणी मागया. ह्या बलिदानांत फावो त्यो बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. त्या सर्वेस्परा देवाची काकुळट आनी भोगसाणे मागून आमी सांगता मागया. हांव पातकी सर्व पदवीदारा देवा आनी तुमकां भाव भयणो, म्हजो हांव सारून सांगता,
मनात चिंतून तणाव सारून वायट धरून आनी बरें सुरून हांवें जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बरो अपराध ह्या पासून बेगीन सदांच संपार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर विनंती प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक फावो Amen. Somia kaklutka Somia kaklutka Krista kaklutka Krista kaklutka Somia kaklutka Somia kaklutka Mahima Deva Mahima Deva Mahima Deva Unsargi आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेस्पोरा देवा सर्गींच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सौम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुता सौम्या देवा देवाचे शिल्ये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकळूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आयच्या बाजेक परबे दिसा तुज्या प्रतिवन पुताचे काळीज आमी आनंदान वंदयता आनी ताच्या परमीत मोगाच्या देण्यासो दिनवाशी काळजान उगडास करता हे सदावनेचे जरींतले दैवीक जिवीत आनी तांतू आटापलेले कुरपेची सुभाम देणे घेवन दादोशी जावन आमकां फावो कर आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवे तो करो देव तुझे समय पवित्र आत्म्याच्या एकपरांत चेतनासभर सलयता ससनाच्या ससनाक आमेन विधी नियम पुस्तकांतले वाचप
मोयजेन लोकां लागीं म्हळें, तुमी सर्वेस्पराक समर्पिल्ली पर्जा आपली खाशा पर्जा जावचे खातीर सर्वेस्परान तुमकां संवसाराच्या सर पर्जा मदली विंचल्यांत. तुमी हेर लोकां प्रास संख्यान व्हड म्हणले खातीर सर्वेस्परान तुमचो मोग करूंक ना आनी तुमकां विंचूंक नात. तुमी सर पर्जा पैकी भोव ल्हान पर्जा. सर्वेस्परान तुमचो मोग केलो आनी ताणें तुमच्या पुर्वजांक केल्ली बासावणी पाळूंक खुशी वेली. देखून सर्वेस्परान आपल्या बळिश्ट हातान तुमकां भायर हाडली आनी गुलामपणाच्या हातांतली इजिप्ताच्या राया फाराव्याच्या हातांतली सोडयली. तर सर्वेस्पर तुमचो देव खरोच देव म्हूण वळखून घेया. तो विश्वासी देव. ताचो मोग करतल्यांक आनी ताचे उपादेश पाळटल्यांक तांच्या 1000 पिळग्यां पर्यंत आपलो थीर मोग दाखयता आनी आपलो सल्लो सांबाळता. पूण ताचो द्वेश करतल्यांचो तो नाश करता आनी तांकां शिक्षा लायता. ताचो द्वेश करतल्यांक शिक्षा लावंक तो फाटीं घालिना आनी ताणें ती खुद्द बोगशी करता. देखून हांव तुका आज दिता ते उपादेश, नियम आनी आदेश तुवें चत्रायेन पाळूंक जाय. देवाचे उतर हे, देवाचे ओड उपकार. आपली भक्ती करतल्यांक थंय सर्वेस्पराची दया सासणाक रावता. आपली भक्ती करतल्यांक थंय सर्वेस्पराची दया सासणाक रावता. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक बंदी, जिवा म्हज्या ताचें पवित्र नांव नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक बंदी आनी ताचे सर उपकार केदींच विसरू नाका. आपली भक्ती करतल्यांक थंय सर्वेस्पराची दया सासणाक रावता. तोच सर ताचे अपराध बक्षिता, सक्कड पिडांक वखद दिता. फोंडांतलो ताचो जीव तो राखता. मोग आनी दया म्हणटात तसल्या फुलांच्या मुकटान ताका नेटयता. आपली भक्ती करतल्यांक थंय सर्वेस्पराची दया सासणाक रावता. सर्वेस्पराची कृत्यां न्यायनितीची, जुलूम भोगतल्यांक तो नीत करून दिता. मोजेक आपल्या वाटो ताणें उगडल्यो, इस्रायलाक आपली विचित्रां ताणें दाखयलीं. आपली भक्ती करतल्यांक थंय सर्वेस्पराची दया सासणाक रावता. सर्वेस्पर दयाळ आनी मोगाळ, ताची काकुळट अपरिमीत आनी तो रागार जावंक निधान. पृथ्वेंत प्रास मळब जितले उंच आसा तितली विस्तार आसा ताची भक्ती करतल्या थंय ताची दया. आपली भक्ती करतल्या थंय सर्वेस्पराची दया सदांच रावता. सांजू आमच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. आमी एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग देवातावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो, देवाक तो वळखता. पूण मोग करिनातल्याक देवाची वळखच ना, कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमचें जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी धाडून देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडाप केलो. मोग हातूं आटापून आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्ही, पगार देवान आमचो मोग केल्ल्यांत आनी आमच्या पातकांचें फारीकपण दिवचे खातीर आपल्या सपुताक पाटयल्ल्यांत. मोगाचो न्हू, देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कोणी मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोग आमचे थंय संपूर्ण जाता. ताणें आपलोच आत्मो आमकां दिला. हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हूण आमकां रुजवात मेळ्ळ्या. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सोडवंदर कसो धाडलोलो ताका
आमीच देखला आमी परगट करता ह्या विशांत जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे थंय देव जियेता तोय देवा थंय जियेता अशें देवाक आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हूण आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला देव म्हळ्यार मोग जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता देवाचें उतर हें देवाचे उपकार हालेलुया 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 मोजेजू तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजे लागचें शिका म्हणटा सोमी कित्याक बळ्या आनी खालत्या काळजासो हालेलुया हालेलुया सर्वेस्पर तुमचे सुवे आसूं तुमच्या सोवे आसो मते वापर मने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सोमिया त्यावेळी जेजू म्हणालो बापा सर्गा संसाराच्या धनिया जाणत्या आनी बुदवंततां लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां पळय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हजे अधीन दिल्यात पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापे करूंक खुशी वेल्या ताचे शिवाय बापाकय कोणूय वळखना येया म्हजे सरशी सुमेस्त तुमी कश्टतल्यानो आनी वाजन वावयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशव दितलो म्हजे जो तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजे लागचे शिका कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें कित्याक म्हजे जू वोवंक सुलाभ म्हजे वचे हाडू देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता पवित्र सभा आज दबाजीक रितीन जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची परब संभ्रमता जेजूचे भोव पवित्र काळीज म्हणटा आसतना आमच्या मतींत कितें येता जेजूची एक इमाज ह्या पिंतूर खंयसर जेजूचे काळीज भायल्यान पिंतरायला आमी जाणाव काळीज मनशाच्या कुडीचो एक भितरलो अंग आनी कोणेय आपणाचें काळीज पळयलें ना जावंक पुरो कित्याक ते भितर आसचे एक कुडीचो सांदो आनी भोव गरजेचो सांदो काळीज नासतना मनशाक जिवंक असाध्य आनी अशें म्हणटा आसतना कित्याक ह्या पिंतूर केल्ल्या आर्टिस्टान जेजूचे काळीज भायल्यान पिंतरायला जावं पुरो देवाचो मोग कितलो गी म्हूण दाखोवन दिवंक कित्याक काळीज जावन आसा संकेत मोगाची आनी जेन्ना एक व्यक्ती आपलो मोग परगट करूंक भायर सरता आसतना हो काळजो संकेत नाना रितीन तो दुसऱ्याक दाखयता तशें म्हणटा आसतना देवान आम्हा मनशांचो कितलो मोग केलो गे म्हूण दाखोवन दिवच्याक जावं पुरो त्या पिंतूर सोडयल्या व्यक्तीन आर्टिस्टान जेजूचे काळीज भायल्यान दाखोवन ताणें संपूर्ण रितीन आपणाचो
ह्या लोकांचो ह्या मनशा कुळाचो मोग केल्लो म्हळ्यार दाखोवन दिवंक हे काळीज भायल्यान पिंतरायला जावंक पुरो. कितें आसूं मोगाच्या भावनान भयणीनो, आज जेजूच्या पवित्र काळजाची परब संभ्रमत आसतना आमकां हे फेस्त दाखोवन दिता की देवान आमचो संपूर्ण रितीन मोग केलो आनी त्या मोगान ताणें आपल्या एकल्याच पुता जेजूक ह्या संवसारी धाडन मोग कितें गे म्हणलें ताणें आमकां दाखोवन दिलें नय उतरान बगार आपल्याच जिविता मुखांतर. तर देवान आमचो इतलो मोग केलो कित्याक? हाच्या पयल्या वचपांत सर्वेस्पर देव मोइजे मुखांतर इस्रायल लोकांक कळीत करता. द्वितीय नियम पुस्तकांत अशें सर्वेस्पर म्हणटा, तुमी जावन आसात परजा विंचून काडलेली, देवाक समर्पीत केल्ली आनी ह्या परजेक हांवें विसला कित्याक म्हळ्यार न्हय तुमी ह्या संवसारांत एक श्रेश्ठ जनांग, न्हय ह्या संवसारांत तुमी एक व्हड एक परजा हांवें विसला कित्याक म्हळ्यार तुमी जावन आसात किरकोळ मनशां. संवसारा मुखार तुमी कांयच न्हय जाल्यारय हांवें तुमकां विसला. आनी मोगाच्या भावनान भयणीनो, ही उतरां खंडीत जावन आमकांय लागू जातात कित्याक म्हळ्यार आमी ह्या संवसारांत किरकोळ मनशां, पातकी मनशां तरी देवान आमचो मोग केलो आनी त्या मोगान ताच्या एकल्याच पुताक आमची सोडवण करूंक धाडलें. सांजुवा म्हणटा देवान ह्या संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुत्याक ह्या संवसाराक धाडन संवसाराची सोडवण ताणें केली. त्या देखून जे कितें सर्वेस्पर देवान इस्रायल लोकांक भासयलें तें आमच्या जिवितांत संपूर्ण जालां. आमी कांयच न्हय लोकां देवा मुखार, आमी कांयच न्हय ह्या संवसारांत, तरी पूण आमी मोलादीक आमी ह्या संवसारांत देवाची मोगाची भुरगीं म्हणलें दाखोवन दिवंक देवान आमचो मोग केलो आनी ताच्या एकल्याच पुता जेजूक आमची सोडवण जावन धाडलें. आनी कित्याक कशें जे देवान आमचो मोग केलो आयच्या वांजेलांत आमकां पळोवंक मेळटा. जेजू म्हणटा, येया तुमी म्हजे सरशी समेस कश्टतल्यान वाजन वयतलो आनी हांव तुमकां विशव दितलो. वैमगाच्या भोवनान भयणीनो, आमकां आमचो कशें देवान मोग केलो की म्हळ्यार जो मनीस जेजू सरशीन वेता, जो मनीस जेजूचो पाटलाव करता, जो मनीस जेजू ते चिडकून रावता, ताका ते समाधान मेळटलें, तो संतोष आपल्या जिविताचो मेळटलो आनी शांती ताच्या जिवितांत वस्ती करतली. कित्याक आमच्या जिवितांत संपूर्ण रितीन शांती मेळोवंक हो संवसार आमकां कितेंच दिना. आनी जो मनीस देवातय आपलो विश्वास दवरता, जो मनीस जेजूतय आपले जिवीत जियेता, ताका शांत समाधान मेळटलें. त्या देखून जेजू आमकां आपयता, येया म्हजे सरशी, तुमकां समाधान मेळटलें. आनी खंडीत जावन मोगाच्या भोवनान भयणीनो, ह्या कश्टांच्या संदिग्ध परिस्थितींत आमी जियेत आसतना आमी खंयसर गेल्यारय आमकां सुडका मेळना. एका रितीचे भिरांत आमच्या जिवितांत भितर सरला. आनी ह्या वेळार आमी जावं पुरो खंयच्या व्हड धाकटे लागीं गेल्यारय, ह्या खंयच्या व्यक्ती लागीं गेल्यारय, ह्या संवसाराच्या श्रेश्ठ मेडिकल फेसिलिटीक आमी गेल्यारय आमकां ह्या कश्टांतावन ह्या पिडेतावन सुटका मेळना. पूण सर आमी जेजू सरशी धांवल्या तर, जेजू सरशी आमी गेल्या तर खंडीत आमकां ती सुटका मेळटली, समाधान आमच्या जिवितांत मेळटलें, बेभिरांत आमच्या जिवितांत पयस जातलें आनी एक सुटकेचें जिवीत आमी जिवंक शकतले. हांव तर मोगाच्या भोवनान भयणीनो, आमी कितें करूंक जाय? जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची परब आमी संभ्रमत आसतना, देवाचो मोग आमी आमच्या जिवितांत आमी नियाळत आसतना आमी कितें करूंक जाय? जो हांव
आपल्या पहिल्या पत्रांत हाचे दुसऱ्या वाचपांत आमकां म्हणटा आमी जो मनीस कोणे देवाचो मोग आपल्या जिवितांत साकला देवाचो मोग आपल्या जिवितांत अनुभवला ताणें एकामेकाचो मोग करूंक जाय कित्याक देव जावन आसा मोग आनी जेन्ना हांव म्हणटा देवाचो हांव मोग करता म्हणटा आसतना हांवें पेल्याचो मोग करूंक जाय जो हांव म्हणटा जो मनीस आपूण देवाचो मोग करता आनी आपल्या पेल्याचो द्वेश करता तो मनीस फडकिरो म्हणून ते देखून मोगाच्या भावनान भरिनो आमी आमच्या जिवितांत देवाचो मोग आमी साकला तर देवाचो मोग आमी आमच्या जिवितांत अनुभवला तर आमी पेल्याचो मोग करूंक जाय पेल्याचो मोग कर संपूर्ण रितीन आमी मोग करूंक जाय पळयात जेजू आपल्या जिवितांत पेल्याचो मोग संपूर्ण रितीन ताणें केलो ताका कश्ट येयल्या त्या व्यक्तीचो ताणें मोग केलो आनी जायते सांत भक्त आमी पळयता आपलो जीव ताणें समर्पीत आसतनाय आपलो जीव काडूंक आयल्या व्यक्तीचो जाल्यारय ताणें संपूर्ण रितीन मोग केलो तशें आसतना मोगाच्या भावनान भयणो आमी आमच्या भावास भयणीचो ल्हान ल्हान चूक केल्याक कित्याक राग दवरचो कित्याक तांचो द्वेश आमी करूंक जाय कित्याक आमी तांकां नेग्लेक्ट करूंक जाय कित्याक आमी तांकां तिरस्कार करूंक जाय आमी करूंक नसो ज्या मनशान देवाचो मोग अनुभवला ताणें पेल्याचो मोग करूंक जाय संपूर्ण रितीन मोग करूंक जाय कांयच कंडिशन नासतना मोग करूंक जाय तर मोगाच्या भावनान भयणीनो आमी ह्या फेस्ता दिसा जेजूच्या बोपयत काळजाची परब आमी संभ्रमत आसतना मागया तो देवाचो मोग आमच्या काळजांत देवून येवं दी आमी आमचें काळीज आमी उक्तें करया न्हय आमी देवाचो मोग करूंक बगार देव आमचो मोग करूं दी आमच्या काळजांत देवाचो मोग देवून येवं दी कित्याक आमी अस्गत जावन देवाचो मोग करूंक आमकां भोव कश्टाचें जातालें पूण देव आमचो मोग करूंक सदांच राखून रावता ते देखून आमचे काळीज आमी उक्तें दवरया त्या देवाचो मोग आमच्या काळजांत देवून येवं दी त्या देवाचो मोग आमच्या काळजांत वस्ती करूं दी आनी ताचे वरवीं आमी पेल्याचो मोग करूंक शकतल्या ती कृपा तो सर्वेस्पद देव आमी सर्वांक फावो करून दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागया उबी रावया त्रयेक देवाते आमचो विश्वास आमी सत म्हणटा देवाक सर्व बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचनाक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लास पुताक आमच्या सोमयाक जो पयतो मेरगरपेस मलो ओंकार मरियेंत जल्मलो पोंस पिलाताक ताणें कोसले ताका कुस्ताळ सोडलो तो मेलो ताका ताणें किपलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यान तो जिवन सोडलो सर्गार सोडलो सर्व दुर्यादव ताच्या उजव्या बसला ते तांची आनी मेल्यांची मुसपी करून घेतलो सत म्हणटा पवित्र आत्म्या कतोलीक पुयसते भक्तो सोयतात पातकांचे बुकसाणे कुडीचे जिवनपण ससनाचे जिवीत आमेन Takkan suruh Arpita Bapa Pundia Vaina Sangi Bapa Samarpita Amkas Tukar Ke Bapa Kani Kamchi Mogan Tukar Asbetokchi Kirkol tari Mogan diuchi Tayin Bapa Tu svikar kar Ke Bapa Kani kamchi Mogan tuka Asbetokchi Kirkol tari Mogan diuchi Tayin Bapa Tu svikar kar भाऊ बहिणीनो म्हज्या आनी तुमचे हे बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानतात असले सामन मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मैमेक आमच्या अकवेसबेच्या आगावा
सर्वेस्पर मानून घे. बो मोगाळ बाप्पा तुझ्या प्रतिबंध पुताच्या काळजासो उतरावर तो मोग पळेव हे आमचे बलिदान दयेन मानून घे. आमच्या सत्कायेक लागून आम्ही परतून परतून तुका आगमन करता. तर ह्या बलिदाना वरवी जेजूच्या विश्वासी मोगाक लागून उदार काकुळतीन आमच्या अपराधांचे बक्षाने आमकां दी. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमी ते सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळ्यांनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवी आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो खुर्सार उबारलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या कडवळांतले वावळे रगत आनी उदाक जिबी दितेल्या संस्काराची पवे सभेक फुटली सर. सोडवणेच्या झरींत संतोषान तान भगोवच्याक आपल्या भितलेल्या काळजान सोडवणदार सगळ्या मनशाक आपयता. देखून आतां देवदूतां भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povid, 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 dălbaranso सर्वेस्पर तू. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. बापा करोसो तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हूण मागता. जावन ती आमकां आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची. तेच बरी जवान जात आसतना काल्स घेतली तुका नवी आंधीर वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतली पियात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नवी आनी सस्नी खराराची ही रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्या तुमचे पसत आनी सवेस्त मनशा पसत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासा घरात. Bawarta so good pergatuya.
सोम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगटा तुझ्या येण्यात सोम्या जेसू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवानपणासोनी भक्तीपणी उडास करता आणि हो जिवीत सोन आनी सर्वनाची काल सुतक समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका धीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सवितर आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगीन बापा पिटर पॉल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां ज्येश्ठ गती मेल्या समेस्तांक जी पडजडी तुमकां मळपळूंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. अशी आंकवारी मरेदोबाची मे संगाती भगेन जुजे तूं सपती भगेन धमदूत आनी सर काळी ताका मानवल्यान तूं सगळ्या भक्तां बराबर ससांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकलेलं प्रार्थना आता आमी धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र सा तुझे रास आमकां येवं तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेलां बक्षिता तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणें पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशनत्रेक आमकां जेवदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवे आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजी खुशेपण म्हण तिका शांती दी आनी तूं सुख एकवटान सांबाळ तुजे तर राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. पुनर्जीवन जाल्यार सुमे जेजू क्रिस्ताचे शांत समाधान सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. माया मगान एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतेले आमचे काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी. सुमे जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेताव ती आमचेर जडती आनी ख्यास्त दिना जावं पूण जे काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वकाल दी. भावभिन्नो हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शिळी संसाराचे पाप करतात ह्या सुमेच्या पवित्र जिवनाक आपयल्यांत आमी सर्व सहभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें
पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी अत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेसू हांव तुका काळजांत घेता, संतोषान तुजे मास्र घसयता. तुजे ताय जेजू हांव एक जाता, तुजे सोम्या पातयेन हांव रावता. जेजू ये तूं काळजांत पिडार कर ह्या ठाण्यान, तुका घेवन सदां हांव आशेता. आत्मो म्हजो तुका सदां न्हीद अत्रेकता, तुका सेम तो आतां लालयता. जेजू ये तूं काळजांत पिडार कर ह्या ठाण्यान, तुका घेवन सदां हांव आशेता. आत्मो म्हजो तुका सदां न्हीद अत्रेकता, तुका सेम तो आतां लालयता. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ह्या प्रितीमोगाच्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला, ताचे वरवीं सैमावर तो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. अशें तुज्या पुता जेजू सरशी आमकां अदेक अदेक ओडून घे आनी आमच्या भाव भयणी सवे तो खरेंच जियेता म्हूण वळखून मोगान तांची साखरी करून आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमच्या सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. काळजा हे जेजूच्या पातयान पसवणेच्या मोगान सगळे स्लासच्या आमकां सांडू नाका. मोगान सगळे स्लासच्या आमकां सांडू नाका. वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा. वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा. मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरे आशीर्वाद दी आमकां. भगन कुर्साचे करवेन निरो आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.